No question of extension of lockdown. Lockdown serves two purposes. So people take it seriously. People come to know that this is a very serious issue. आमी कितले चतुर रावपा जाय. There is death staring at us if we don't take care. That is the first meaning. Second meaning is for it not to spread. आता सगळ्या खबर आसा मांगरांसन सगळे कडेन स्प्रेड जाल्ले. पूण आमी लोकां एकदां कंट्रोल करपाक शकता. तुमी पळयला इवन लॉकडावन आसतना कितली ट्रॅफिक. आतां हांव येतालो फूल ट्रॅफिक आहा. लोकूच तरी पालन करना. पुलीस म्हूण कितें करतले. आमी वयल्यान एप्रिशिएट करपा जाय आनी एप्रिशिएट करता द फ्रंटलायन वर्कर्स, डॉक्टर्स, नर्सीस, पुलीस, फायर ब्रिगेड, ऑल दी अदर social workers, whether even our people working, government servants who are working, that they are putting their life at risk. तेही लास्ट आमचे भाशेन मनीस तेही लायफ रिस्का घालतात आनी काम करतात. लोकांनी तेही एप्रिशिएट करपा जाय. बियॉन्ड घरा बसले म्हूण जायना. आमी जरूर केअर घेवन आमी मुवमेंट करपा जाय. वी विल इन द लॉंग टर्म कित्याक आतां तुवें म्हणलें लॉकडावन एक्सटेंड जातलें काय ना. In the long term we have to live with COVID. Just like common cold, this is going to be a virus which we will have to live with. म्हणून आयुष मिनिस्ट्रीन 5000 फॅमिलीज औषध दिवपाक आतां हे फंक्शन दवरलेले आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन. तेजे आदी आमी थोडी होमिओपॅथीक मेडिसीन वाटली, मास्क वाटले आनी सॅनिटायझेशन कोणा जाता खरें कोणा खावना तांकां दिला. हे भाशेन आमी जाता तितले केल्ले आसा. कडेन कितें जाता तें करता. हो कार्ड असलो येयल्लो आसा. आमी एकामुखाचेर चड चिंतपा जाय, एकामुखा पावपा जाय आनी तेन्नाच आमी कोवीड डिफीट करपाक शकता. But will we have another COVID center for people? This was industrial, no sir, for people. Every proposal is on the table. Every day, literally, the Honorable Chief Minister, Health Minister, the committee that has been formed examines all these things on input from people like us who are in the field. And if required, we will do it.